बोलल्या पळय तेन्ना, पूण जेन्ना आमी मनानसून तर उतरां चिंता आमकां दिसती पडटा ते सगळे आमकां उलोयतले आमी. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. आमी सुरवातेक मागणें करया. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, ह्या दिसा खातीर, ह्या वेळा खातीर, आनी जी सगळीं भाव भयणां हिंगोर एकठावल्या, तुवें तांकां एक एकल्याक नांवान उलो केलाय. तूं जाणाय तेंच्या कावजाचे ओत्रेक. ती हिंगासोर बेश्टीच हिंगासोर नान, पूण कितें तरी तेंच्या कावजान आवंड आहा. आनी हें उतर जितलें आमी आयकोता आमचो भावार्थ वाडटा. कित्याक आमकां भावार्थ देवाचें उतर आयकोन आनी आयकोन आमकां भावार्थ येता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, मोहिमा तुका बापा. ह्या वेळार तूं कंट्रोल घेतला म्हूण हांव तुका आर्गां दितां. जें कितें तूं म्हज्या तोंडानसून उलयतलोय तें सगळें तुजेंच दोनया. आनी जोण एकल्याक कितें गरज तेंच तूं म्हज्या तोंडानसून उलयतलोय. आमी तुका आर्गां दिता आनी आमी तुका वाखाणटा. तुजें उतर जावन आसा सत, तुजें उतर जावन आसा जिवें, तुजें उतर जावन आसा सोडसोडीत, तुजें उतर जावन आसा दोनूय वोद्दान पाजलोले तलवारी भाशेन. जंय खंय आजून पासून आमच्या मनाची नवसोडणी जावं ना जाल्यार आमी खंयच्या खंयच्या वाठारान आजून पासून आमकां दिसून येता, पूण ह्या उतराक पदवी आहा तेजो नाश करपाक. आनी सगळें जें तुज्या उतरान तुवें आमकां तुज्या पुता उदेशी करून दवरलाय तें बरेंपण आमी अणभवतलीं. आमी तुका आर्गां दिता आनी आमी तुका वाखाणटा. आर्गां तुका बापा तुज्या पुता खातीर, तुज्या पुताक धाडून तुवें आमकां दर एक बेसांवान भरलाय. आनी ही बेसांवां सगळीं आमच्या आत्मीक वाठारान आहा. आनी जरी तर ही बेसांवां आमी आमच्या जिवितान आमी अणभवतलीं, आमी फिजिकली ही बेसांवां तर आमचें अणभवतलीं, जाल्यार तुज्या उतराची आमकां गरज. तुजें उतर उलोवप, तुजें उतर सत मानप आनी तुजें उतर आयकप. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताचे नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. थँक्यू जीजस. खंय आहा सगलीं? प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सगलीं आशिर्वादीक, सगलीं आशिर्वादीक, एकान एक हिंगोर बसल्या ती सगलीं आशिर्वादीक. आर्गां तुका बापा. प्रेज गॉड. आतां आमी सगलीं आशिर्वादीक आहा जाल्यार आमकां हुस्क्या खोती कित्याक येता? तुमकां विचारलें तेन्ना तुमी म्हणटा आमी आशिर्वादीक. आशिर्वादीक तर आमी खऱ्यांनीच आमी देवाच्या उतरार तर पातयेता, देवाचें उतर सांगता तेंच आमी उतर उलयता, जाल्यार आमी हुस्क्या खोतीन कित्याक बसता? कोणाक हा हुस्क्या खोती? हुस्क्या खोती हा? प्रेज गॉड. आमकां जायते हुस्के खोती येतले, पूण देवाचें उतर म्हणटा हुस्के खोती देवा कडसून येना. देवा कडसून येना जाल्यार आमी त्या हुस्क्या खोतींनी कित्याक आमी मिसळ जाता? कित्या खातीर आमी देवाचें उतर सांगता तें मानूंक आजून पासून आमी तयार ना? कित्या खातीर? जेन्ना विचारलें तुमी खंय आहा, तुमी म्हणटा आशिर्वादीक. आशिर्वादीक तर आमी खऱ्यांनीच आहा जाल्यार आमकां हुस्के खोती येवंक जायना. आनी हुस्के खोती पासून येयले जाल्यार आमी थीर ह्या उतराचेर रावतलीं. आमकां सैतान दाखयता जायतें, खूब उणेपणां आमच्या जिवितान दाखयता, हें ना तें ना. पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा, आमी कोणाचेर विस्वास दवरता? ज्या देवान आमकां रोचल्या वो आमी दुसऱ्या आवाजाक आमी मानून घेता. दोन भाशेचे आवाज आहा न्हू. कसले आवाज? आनी कसलो? पवित्र आत्म्याचो. पूण आतां हो तर आवाज आमी आयकतली
जाल्यार पयले सुद्दां आमकां ह्या आवाजाची वळख आसपाक जाय न्हू. प्रेज गॉड. हिंगासर जायत्यो आवयो बसल्या, आपापल्या भुरग्याचो आवाज ताळो ती वळखता. फोन पासून केलो खंयच्याय नंबरारसून ती आपल्या भुरग्याक वळखता न्हू. आतां हें वळख कशी जाल्या की तिणें टायम सारला म्हणून. सारकें न्हू. आतां जरी तर आमी ह्या उतरान टायम सारिना आनी आमकां एक आवाज आयकोंक येता, पूण तो देवाच्या उतरा प्रमाणें ना. देवाच्या उतरा प्रमाणें तर तो आवाज ना जाल्यार आमच्यान म्हणोंक जाता तो देवाचो आवाज. जरी तर आतां आमकां कळीत जातेलें देवाचो आवाज जाल्यार आमकां देवाचें उतर पयलें जाणा जावची गरज. प्रेज गॉड. हें देवाचें उतरान आमी टायम सारपाक गरजेचें. जे भाशेन एक आवय आपल्या भुरग्या बारी टायम सादता, त्या भुरग्याची वळख आसा आनी तें भुरगें केन्नाय उलो केलो, खंयसर बाजारांसून पासून क्रावडांसून पासून उलो केलो जाल्यार एक आवय आपल्या भुरग्याक विसरना. कित्याक तो आवाज ती सारको वळखता. आतां देवाचो तर आमी ताळो आयकता जाल्यार देवाची वळख आमकां आसपाक जाय न्हू. आमी देवाच्या उतरान टायम सारपाक जाय. पूण जरी तर आमकां हे हुस्के खोती येता आनी ते हुस्क्या खोतीनूच आमी रावता जाल्यार देवाच्या उतराक आमी पयलो जागो दिवंक जाता ना. प्रेज गॉड. आमकां जायते हुस्के येता पूण आतां आमचेर धरलेले आहा, आमी ते हुस्के खोती आमचेर घेता वो आमी जेजूचेर दिता. आमी चिंता आसतली न्हू जायते फावटी जे कितें थोडें म्हाज्यान जाता तें हांव घेतां, जायत ना पळय तें जेजूक दिवया. पूण देवाचें उतर तशें म्हणटा. देवाचें उतर कितें म्हणटा? सगळें म्हणटा कास्ट ऑल युअर बर्डन्स ऑर केअर्स ऑन मी. पूण जो मेरेन आमी जेजूचेर दिना जाल्यार आमी कशे भाशेन आमी तें जें वजन बारादीक वजन आहा आमचेर ते वजनानसून आमी लो जातलीं. आमकां जायते फावटी दिसता थोडें आमच्यान मॅनेज करूंक जाता, थोडें दवरया, इल्लेशेच दिवया. जाता कोणाक अहें? ना. कोणाक जायना? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. म्हाका जातालें. म्हजें जिवीत भर हांव हुस्क्या खोतीन आनी पयली वस्त म्हणल्यार म्हाका खबर नासली देवान जो म्हाका आत्मो दिला तो भिरांतेचो दिवंक ना, पूण कसलो दिला? पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. पूण ह्या उतराची म्हाका वळख नासली. ही बासावणी म्हाका खबर नासली. तेका लागून हांव भिरांतेन बोत्तालीं. आतां भिरांत म्हणल्यार कितें? भिरांत म्हणल्यार कितें? भिरांत म्हणल्यार फिलींग, भावना. मागीर आमी जायते फावटी म्हणटा न्हू म्हाका दिसता हांव भिरांतेन भरल्या. हां म्हणना आमी? आमकां दिसतालें की ही जी भिरांत आहा तें एक भावना, फिलींग. जायते फावटी भुरग्यापणार म्हाका उगडास आसा कावकाक बी आमी भियेतालीं. कित्याक? आमकां दिसतालें कावकान वचत जाल्यार आतां कितें तरी वायट जातलें. पूण त्या टायमार तर आमकां सांगलेलें, ह्या देवाची वळख तर आमकां दिल्ली जाल्यार कितलें बरेंपण आमी ल्हान आसतनाच अणभवता आसलीं. हांव म्हाजें ओन शेअर करतां. जेन्ना हांव भुरगीं आसलीं म्हाका काळोखाची खूब भिरांत दिसताली. म्हाका अशें दिसतालें की कोण तरी म्हाका अशें सफोकेट करता आनी हांव किंवच्यो मारून उठ्ठालीं. पूण जेन्ना मागीर ती लायट घालूंक लागली, तुमच्या घरांनी धाकटो बल्ब घालतात न्हू, 0 बल्ब, त्या उजवाडाची म्हाका संय जाली. पूण तेन्ना पासून म्हाका उतराची वळख ना. प्रेज गॉड. पूण आतां म्हाका उजवाडाची संय आसली ती काजार जावन म्हाका काळोखाची संय जाली. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जें कितें उजवाडान हांव न्हिदोंक सोदतालीं, म्हाका उजवाड जाय आसलो, ती आतां म्हाका काळोख जाय कसो दिसोंक लागलो. म्हणजे म्हाका भियेनासलीं हांव.
तेज्या पयलीं हें उतर म्हाका कोणे तरी सांगलेलें की देवान जो म्हाका आत्मो दिला तो भिरांतीचो न्हू. जेन्ना आमकां भिरांत आसता तितूंतल्यानूच सगळे हुस्के खोती येता. जोरी तर देवान आमकां रोचल्या आनी आपल्या सारकी तर ताणें रोचल्या जाल्यार हे हुस्के खोती आमकां आनीक येवंक जाता आमच्या जिवितान ना. एक म्हटल्यार जोरी तर देवान आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना आनी तरी तर आमी भिरांतेन बोत्ता जाल्यार आमकां ह्या उतराची वळख ना. दुसरें म्हटल्यार आमकां वळख आसा पूण आमी मानून घेवंक तयार ना. जें कितें आमी धाकटेपणारसून आमी पळोवन येयल्या वो आयकोन येयला तें आजून पासून आमकां दिसता ती हो आत्मो जो आहा भिरांतीचो ती एक भावना म्हणून. प्रेज गॉड. पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे कितें म्हणटा, देवान जो आमकां आत्मो दिला तो भिरांतेचो दिवंक ना पूण कसलो दिला, पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. प्रेज गॉड. सो हो जो आत्मो आहा भिरांतीचो, भिरांत जी आहा तो एक आत्मो, ती भावना न्हू. जायते फावटी आमकां दिसतालें आय एम गेटींग स्कॅर्ड, हांव भिरांतेन बोल्ली. पूण ही भिरांत म्हणल्यार एक भावना न्हू. बारीक बारीक वस्तूंचेर आमी भिरांतेन बोत्तालीं पूण आतां आमकां देवाच्या उतराची वळख आहा आनी तरी तर आमी भिरांतेन बोत्ता आनी ह्या भिरांतेनूचसून सगळें सुरवात जाता. म्हाज्या जिवितान जायते फावटी हुस्के खोती म्हटल्यार सारकें कॉमन. म्हळ्यार हुस्के खोती काडिनासतना म्हाजो एक दीस वचनासलो. हांव भुरग्यापणारसून तोहींत वाडल्या आनी काजार पासून जावन खूब भिरांतेन बोत्ताली. कामार भिरांत, वयता थंय भिरांत, खंयच्या ऑफिसान गेली कितें काम करूंक जाय भिरांत. कित्याक म्हाका खबर नासली की हो जो भिरांत जी आहा तो एक आत्मो. प्रेज गॉड. पूण जेन्ना म्हाका ह्या उतराची सोजमणी येयली तितल्यान हें उतराचेर हांवें उतर उलोवंक लागली. अहें न्हू की हें उतर जाणा जावन हांव भिरांतेन बरो नासली पूण जितली म्हाका भिरांत येताली तितलें हांव हें उतर उलयताली. प्रेज गॉड. आनी हें उतर उलोवन 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 केन्ना ही भिरांत म्हाज्या कडसून गेली म्हाका कळोनूच येवंक ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो आमी तर हें उतर उलयना, भिरांत आमकां येता आनी ते भिरांतेक तर आमी अलाव कोत्ता जाल्यार आमच्या जिवितान कितें घडटलें, भिरांतूच घडटली. आनी हे भिरांतेनूच सगळी सुरवात जाता आमच्या जिविताची. ही भिरांत जी येता ती आमकां पयलीं खबर आसपाक जाय ती देवा कडसून येना. जोरी तर जेन्ना देवान आमकां रोचल्या तेन्ना तेज्या सारकी रोचल्या जाल्यार भिरांतेक आनी हे आमचे भितर जागो आहा ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आनी तोहेंच आमकां हे हुस्क्या खोतींनी आमी बरोंक लागल्या जायते फावटी. एक अहो दीस ना की हांव हुस्के काडिनासलेली, एक अहो दीस ना की हांव भिरांतेन बरो नासली. पूण जेन्ना ह्या उतराची हो जो ही जी बासावणी आहा देवान म्हाका दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हू पूण पदवेचो, मोगाचो, हो म्हाजो ही बासावणी म्हज्या जिवितान पयली हांवें एक्सपिरियन्स केल्या. कित्याक देवाकूय खबर आसली हांव भिरांतेन बोत्तां. पयलें जें कितें म्हाका सोजमणी मेवल्या ती ह्या उतराचेर मेवल्या. आनी अहें ना की हें उतर मेळोन म्हाका रोखडीच हांव भिरांतेंतली भायर सरलें. पूण हें उतर उलोवन जितली म्हाका भिरांत येताली तितली हांव उतरूच उलयताली. हांव म्हणटाली देवान म्हाका दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हूय पूण कसलो, पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. म्हणटाली हें म्हणोन 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 केन्ना ही भिरांत म्हाका म्हाजे कडसून गेली ती म्हाकाच खबर ना. आतां तुमी म्हणटल्यात आमकां आत्मो दिवंक ना भिरांतीचो पूण जायते फावटी भिरांतेन बोत्तात न्हू. कित्या खातीर? एक म्हटल्यार तुमी हें उतर आजून पासून मानून घेवंक ना. दुसरें म्हटल्यार हें उतर सांगता पूण आमी रेडी ना ह्या उतराक अबायड जावपाक, एक्सेप्ट करपाक.
जे मेरेन आमी हें उतर एक्सेप्ट करिना आमच्या जिवितान कशे भाशेन नवसोरणी जातली. आमकां सगल्यांक खबर आहा, हिंगर बसल्या तितल्यांकूय खबर आहा की देवान आमकां दिला तो आत्मो भिरांतीचो दिवंक ना. भिरांतीचो दिवंक ना जाल्यार ही भिरांत खंयसरसून येयल्या. आमी हे भिरांत येता केन्ना जेन्ना आमी संवसाराक कान दिला. संवसारान जें कितें घडटा तेजेर आमी आमचें दानमन दवरला. त्योच गजाली आमी आयकल्या आनी त्योच गजाली आतां आमच्या काळजानूय भितर आसा. आनी कसलेंय सिट्युएशन येवन आमी पयलीं कितून बसतली? भिरांतेन बसतली. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आनी ह्या भिरांतेकूच लागून आमकां जायते हुस्के खोती येता. पूण हे हुस्के खोती देवा कडसून येना. जायते फावटी आमी नाका त्या गजालींनी आमी हुस्के खोती काडटा. पूण देवाचें उतर म्हणटा फिलिपिन्स 4:6 कितें म्हणटा पळोवया आमी. फिलिपिन्स 4:6 फिलिपिन्स 4:6 कितें म्हणटा? कसलेच हुस्के काडू नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. कितें म्हणटा सिस्टर पोतून वाच. कसलेच हुस्के काडू नाकात. थोडे हुस्के काडात. कसलेच हुस्के काडू नाकात. ना ना थोडे काडात. थोडे काडात. काम ना फाल्यां कितें जेयतली ते हुस्के काड म्हणटा देवाचें उतर न्हू. हां शेजारी आतां ही वयतात भायर सरल्या मातशी पळोवंक या ते हुस्के आमकां पडल्या पडना. सारकें न्हू. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कसलेच हुस्के तुमी काडू नाकात. काडू नाकात. देवाचें उतर म्हणटा कसलेच हुस्के तुमी काडू नाका. पूण चडशे आमी कितें करता? हुस्केच काडटात. सकाळीं दीस उदेलो ती रातीक न्हिदोंक वयच्या पासून आमी हुस्क्या खोतींनी बसता. हुस्के खोती कसले? बारीक बारीक. आतां भुरग्याची तर फीजूच भरूंक जाय तो हुस्को जाता. काजारी जिवितान शांती ना त्या हुस्क्या खोतींनी आमी बुडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. ओ आमच्या भुरग्यां मदें शांती ना. आवय बापाय मदें शांती ना. घराब्यान शांती ना. हेजेर आमी हुस्के खोती काडटा. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? बी केअरफूल फॉर नथींग बट इन एवरीथींग बाय प्रेयर एंड सप्लिकेशन विथ thanksgiving let your request be made known unto God. Praise God. Sister, can you put AMP? इंगोर पळय कितें म्हणटा? डू नॉट बी एंग्शियस or worried. आतां एंग्शियस म्हणल्यार कितें? हुस्के. वरीड म्हणल्यार कितें? खोती. सारकें न्हू. Do not be anxious or worried about anything, but in everything, every circumstance and situation. कितें म्हणटा? in every circumstance and situation. म्हणल्यार आमच्या जिवितान कसले ना कसले परिस्थिती येतली. पूण आमकां worried जा म्हणटा. आमकां हुस्के खोती काड म्हणटा. कितें म्हणटा? Do not be anxious or worried about anything. Anything म्हणटा जाल्यार आमी कित्याक हुस्के खोतीत काडटा? कित्याक काडटा? हें उतर तुमकां खबर ना? हें उतर तुमी पयले फावटी आयकता? आहा खबर. पूण हें उतर आजून पासून आमी आमच्या काळजान बालगून धरूंक ना. हांव म्हज्याच ओन एक्सपिरियन्सान सांगता. जी भिरांत म्हाका येताली, जे हुस्के खोती म्हाका येताल्यो म्हज्या जिवितान, ते हे उतरान जें कितें बरेंपण हांवें अणभवलां, ह्या उतरान जें म्हाका बरेंपण फावो जालां, तें आयज पासून त्या उतराचेरूच हांव थीर रावतां. कित्याक जी भिरांत म्हाका येताली, जे हुस्के खोती म्हाका येतालो, कसलीय तर म्हाका न्यूज येयलो, एक कोण बरो ना म्हणूनच म्हाका हांव सारकी पॅनीक जाताली. कितें जालां काय? हिंगो चिंतना तो मनीस थंय बरो ना. पूण म्हाज्या मतीन कितें गावता? भिरांत. कितें जालां काय?
कितें जालां काय म्हाका आतां जाणा जावपाक जाय. प्रेज गॉड. आनी ह्या हितूनसून हांव भायर सरलें म्हणून म्हाका केन्ना कळलें, जेन्ना म्हज्या घोवाक एक्सिडंट जालो आनी ती खबर म्हाका येयली, पूण हांव भिरांतेन बरोंक ना. तेन्ना म्हाका सारकें म्हटल्यार एक कॉन्फिडन्स मेवलें ह्या उतराचेर, की हें उतर खरेंच जिवें, हें उतर पदवेचें, ह्या उतराक पदवी आसा. हांवें हें विचारूंक पासून ना की ताका कितें जालां ना, म्हणून घोवाकूय विचारूंक ना, वो कोणें फोन केलो ताकाय विचारूंक ना. पूण हांव ह्या उतराचेर थीर रावली की कितें म्हटलें त्या टायमार जेजूच्या गायांनी तो बरो जाला. आनी तेजेरूच हांवें नियाळ केलो. आनी त्या नियाळाक लागून जी तेजी 9 वाडा सुटलेली ती दुसऱ्या दिसा 24 वरां जावच्या पयलीं जाग्यार येवन बसली. हें कहें फावो जालें? उतरा खातीर. आतां सिट्युएशन येतले, उस्के खोती येतल्यो, पूण त्या उस्क्या खोतीन आमी रिगोन रावता वो ह्या देवाच्या उतरान आमी रिगोन रावता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. तुमकां सगळ्यांक खबर आहा आसतली टेस्टिमनी, हांव डिटेलीन वचना, पूण म्हाका पवित्र आत्म्यान उगडास केलो. हो जो एक्सिडंट जालोलो आनी ह्या उतराचेर हांव थीर रावली, तेन्ना म्हाका हांव पवित्र आत्म्या कडसून शिकली की ही भिरांत जी म्हाका येवन सोतायताली त्या भिरांते खातीर कसलोच अधिकार म्हजेर ना. प्रेज गॉड. नारे बारीक बारीक कामांक हांव भिरांतेन बसताली. एक लिवूच मागोंक जाय कामार भिरांतेन बसताली, वो कोणा कडेन उलोवपाक जाय भिरांतेन बसताली. आयज हांव हिंगासर उबी आहा कित्याक म्हजे भितर जो जियेता तो व्हडतो. द वन हू इज इन मी इज ग्रेटर देन द वन हू इज इन द वर्ल्ड. ह्या संवसाराच्या आत्म्या परस म्हजे भितर जियेता तो अदीक बलिश्ट. आनी तो तर बलिश्ट जाल्यार तोच आयज म्हाका गोठायेन म्हाका ताणें बोल्ला आनी म्हाका गोठाय ताणें दिल्या हिंगासर उबें रावंक देवाच्या उतराची परगोटणी करपाक. जरी तर हांव म्हाज्या इस्कॉलाच्या टायमार तर वसत, म्हाका एक दीस हो उगडास ना की हांव वचोन फुड्यान कितें स्टेजीर वचोन परफॉर्म करताली वो कितें करताली, म्हाका कितेंच बिलकूल उगडास ना, कित्याक हांवें केन्ना तसलें करूंकूच ना. आनी म्हजें नांव पासून येयलें जाल्यार हांव लिपताली. आतां लिपताली म्हणल्यार खंय लिपताली? खंय लिपताली? आतां क्लासीन तर म्हजें नांव उलो केलें, हांव खंय लिपतली? डेस्का पोंदाक. प्रेज गॉड. ब्रदरूय लिपतालो दिसता. थँक्यू जिजस. सो अही म्हाजी परिस्थिती आहली, पूण ती तर आतां हांव चिंतूंक वचत जाल्यार हांव देवाक आर्गां दितां जें कितें बरेंपण म्हाका ह्या उतरा उदेशी फावो जालां. भिरांत म्हळ्यार खूब भिरांतेन बसताली, पूण जेजूक आर्गां आयज जें कितें हांव त्या भिरांतेनसून भायर सरल्या ह्या उतरा खातीर. ह्या उतराक पदवी आहा. तुमच्याय जिवितान अहें तुमकां दिसता, एक एक वाठार आसता आमच्या जिवितान, आमी त्या वाठारान आमी झुजता, पूण ह्या उतराचेर थीर रावात. हें उतर सांगता तें मानून घेयात, कित्याक ह्या स्वता बरोस आनी कसलेंच स्वत ना. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा, डू नॉट बी एंग्शियस ऑर वरीड अबाउट एनीथींग. कसलेच तुमी उस्के खोती काडी नाकात. पूण म्हज्या जिवितान भुरगेपणासून हांवें उस्के खोतीच काडल्या, पूण जेन्ना ही एक बासावणी हें देवाचें उतर हांवें आयकलें आनी ह्या उतर हांव म्हणपाक लागलें, हें उतर म्हज्या कानार पडोंक लागलें आनी तेंच उतर म्हाज्या काळजानूय वस्ती जालें. आनी जितले फावटी म्हाका तोरी भिरांत येताली तेन्ना हांव म्हजें तोंड उगडून म्हणटाली, देवान म्हाका दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हय. भिरांतीचो तर दिवंक ना जाल्यार कसलो दिला? हांव म्हणटाली पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. आतां भिरांत तर येयली, आमी पदवी पळयतली, मोग अणभवतली, शांत मन आमकां आसतलें, आमी उचाबळ आयेन बसतलीं न्हू. सो देवान तर आमकां भिरांतीचो आत्मो दिवंक ना जाल्यार देवान आमकां आत्मो दिला तो पदवेचो, मोगाचो आनी शांत मनाचो. आनी ही पदवी आमी तर आतां भिरांतेक येवकार दिलो जाल्यार ही पदवी आमी पळयतली आमच्या जिवितान,
आमी भिरांतीनूच बसतलीं. आनी पदवी ना जाल्यार मोग आसतलो, मोग ना जाल्यार शांत मन आसतलें ना. सो ते स्टेप बाय स्टेप देवान तर आमकां आत्मो भिरांतीचो दिवंक ना, पदवेचो दिला, मोगाचो दिला आनी शांत मनाचो दिला, जाल्यार तेच आमच्या जिवितानूय घडटलें. पूण केन्ना? जेन्ना तूं ह्या उतराचेर थीर रावताय, हें उतर तूं मानून घेताय. यू एक्सेप्ट द वर्ड. तुका पयलें पयलें दिसतलें आतां हें हांवेंनूय म्हटलां हें उतर जायते फावटी, पूण म्हाका रोखडेंच हांव ह्या भिरांतीनसून भायर सरोंक ना. पूण म्हणून जितले फावटी म्हाका भिरांत येताली, हें उतर म्हणून ह्या उतराक पदवी आसली म्हाका ते भिरांतीनसून कुशीन करपाक. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. जरी तर आतां ह्या रुमान काळोख आसा आनी आमकां उजवाड जाय, जाल्यार आमी कितें करतलीं? लायट पेटयतली. आतां लायट पेटयतकूच आमकां ते काळोखाक फस्सान भायर घालूंक जाय? उजवाड येयलो की तो काळोखाचें आनी काय चलना. तेच भाशेन हें देवाचें उतर, हें देवाचें उतर जावन आसा उजवाड. आनी जरी तर आमी ह्यो उजवाड आमच्या जिवितान अणभवतलीं जाल्यार आमचो नियाळ जावपाक जाय ह्या उतरा प्रमाणें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. मागीर म्हणटा बाय प्रेयर एंड पेटिशन विथ थँक्स गिवींग कंटिन्यू टू मेक युअर स्पेसिफीक रिक्वेस्ट नोन टू गॉड. सिस्टर कोंकणीन वाच. प्रेज गॉड. कसलेच हुस्के काडूं नाकात. सगल्या तुमच्या मागण्यांनी तुमकां गरज तितलें देवाक कळीत करात. पूण तुमची मागणी दिनवाशी काळजान केल्ली जावं दी. तुमची मागणी कसली जावं दी? दिनवाशी काळजान. दिनवाशी काळजान. आतां तर आमी हुस्के खोती काडले जाल्यार दिनवासनी काळजान आमी थँक्स गिवींग दितली, आमी आर्गां दितलीं देवाक? हे हुस्के खोती आसोसर आमकां देवाक दिनवासनी दिवंक जाता? ना. प्रेज गॉड. सो आमी तर दिनवासने काळजान देवाक तर कळीत करूंक सोदता. हिंगासर म्हणटा बाय प्रेयर एंड पेटिशन विथ थँक्स गिवींग आनी कंटिन्यू कर म्हणटा. आमी कंटिन्यू करूंक तयार आहात? ओ कांय जायना आमी गिव अप करता न्हू? गिव अप करिना? हां, गिव अप म्हणल्यार आमी सोडून दिता. हां, प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. ना मराठी नांव जाणा आसल्यार तुका सांगता आसली ब्रदर. थँक्यू जिजस. सो हे जे आमी थँक्स गिवींग करूंक जाय, आमी दिनवासनेचे मागणें करपाक जाय. आनी कितें म्हणटा? थँक्स गिवींग कंटिन्यू टू मेक युअर स्पेसिफीक रिक्वेस्ट नोन टू गॉड. आतां आमची जी मागणी आहा ती देवाक कळीत कर म्हणटा. आनी स्टॉप कर म्हणटा ओ कंटिन्यू कर म्हणटा? कंटिन्यू कर म्हणटा. सो आतां कंटिन्यू करता तेन्ना आमी म्हणटलीं म्हाका देव दितलो, बोरवाशान रावतलीं, ओ आमी आर्गां आनी वाकाणणी दितलीं? आर्गां आनी वाकाणणी. प्रेज गॉड. पूण हे हुस्के खोती तर आमी सोडूंक आमचे कडसून तयार ना जाल्यार आमी कशे भाशेन आर्गां आनी वाकाणणेची मागणी देवाक आमी कळीत करतलीं? कशे भाशेन आमी चालू दवरतलीं हे देवाक आर्गां आनी वाकाणणी दिवपाक? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा न्हू, तुमी कितें जेयतल्यात, कितें खातल्यात हेजो हुस्को काडी नाकात. पूण दीस उदेलो तो आमकां पयलो हुस्को कितें जाता? कितें चिंतना आमकां येता? उजवाड. प्रेज गॉड. कितें आमकां हुस्को कितें जाता? आयच्या दिसाची आमी मांडणी काडटा. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? हुस्के खोती काडी नाका. कॅन वी गो टू मॅथ्यू 6:25? जायते फावटी हांवूय ह्या हुस्क्यान बोत्ताली. कितें जेयतलीं गाय, कितें खातलीं, कितें कामरूंक घेतलीं? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. Therefore I tell you, stop being worried or anxious about your life. जेजू कितें म्हणटा? ही तांबडी उतरां म्हणल्यार कोणाची? जेजूची. कितें म्हणटा?
देफो आय टेल यू म्हणटा. जेजू आपूण खूद सांगता, आय टेल यू, हांव तुका सांगता, तुमी उस्के खोती काडपाचे बंद करा. आमी तर बंद करिना जाल्यार उस्के खोती येनासतना रावतल्यो. आमी जेन्ना बंद करतली तेन्नाच आमकां उस्के खोती आनीक येवचें ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. कितें म्हणटा? देफोर आय टेल यू, स्टॉप बींग वरीड ऑर एंग्शियस अबाउट योर, अबाउट वॉट? लायफ. लायफ म्हणल्यार कितें? जिवीत. हें जिवीत कोणाचें देणें? देवाचें देणें. देवान तर आमकां तेज्या सारकिली रोचल्या, तेज्या रुपाची आनी तेज्या सारकिली रोचल्या, तेज्या भाशेन तर तेणें आमकां रोचलां. जाल्यार हें जिवीत एक आमकां देणें देवान दिल्लें. आनी देवान तर आमकां दिलां हें देणें, जाल्यार आमी आतां उस्के खोती काडूंक जाय. प्रेज गॉड. कित्याक जेनेसिसान कितें म्हणटा? पयले देवान मनशाक रोचलो न्हू. कोणाक रोचलो पयलो? मनशाक रोचूंक ना. मनशाक तो रोचूंक ना जाल्यार आमी उस्के खोती कित्याक काडटा? देवान सगलें पयलें आमकां जाय तें गरजेचें रोचलें आनी निमाण्या दिसा कोणाक रोचला? मनशाक रोचला. कित्या खातीर? ताका कितेंच उणें जावपाक जायना म्हणून. पूण आमी उणेंपण बगिनासतना आहात. आमी सगळे हेजेर उणेंपण आमकां दिसती पडटा न्हू. देवान तर सगळें तयार करून मागीरूच मनशाक रोचला. आनी हें जें जिवीत आमी आयज जियेता तें एक देवाचें फुकट देणें. आनी देवान तर आमकां तेज्या भाशेन रोचल्या जाल्यार तो देव आतां आमचेर इसोर घालतलो? आमकां आनीक उस्के खोती काडूंक जाय ना. प्रेज गॉड. थँक्यू. अबाउट युअर लायफ एज टू वॉट यू वील ईट ऑर वॉट यू वील ड्रिंक. उस्के खोती काड म्हणटा, काड म्हणटा जाल्यार आमकां उस्के कित्याक येता? आयज आमी कितें रांदतलीं? नुस्तेकार येतलो काय? भाजीकान येतली काय? आमी उस्के काडिना. उस्के काड म्हणटा ओ काडिनाका म्हणटा. काडिनाका म्हणटा. कितें जेयतली, कितें खातली, ओ कितें कामुत्तली आमी तेजो हुस्को काडिनाका. कित्याक? कित्याक म्हणटा? नॉट अबाउट युअर बॉडी एज टू वॉट यू वील वेअर. इज लायफ नॉट मोर दॅन फूड. हें जिवीत जें देवान आमकां एक देणें कशें दिलां तें भोव व्हडतें न्हू ह्या वस्तू बरोस. प्रेज गॉड. एंड द बॉडी मोर दॅन क्लोथींग. आमकां चडसो हुस्को केजेर आहा? आमच्या न्हेसपाचेर. आमकां हुस्को येता, हे कुडीक आमी कितें घालतली? आमकां न्हेसपाचेर हुस्को आसूंक जाय. केजेर कितें म्हणटा हिंगासर? इज लायफ नॉट मोर दॅन फूड. तुजें जिवीत जेवणा बरोस व्हडतें न्हू. आनी फुडें कितें म्हणटा? एंड द बॉडी मोर दॅन क्लोथींग. कित्याक म्हणटा काय जेजू हें? तुजी कूड कापडाकीन व्हडती न्हू. कित्याक म्हणटा? हां? बोथ गॉड एंड मनी. प्रेज गॉड. हिंगासोर कितें म्हणटा? एंड द बॉडी मोर दॅन क्लोथींग. ही कूड कित्याक? ही कुडीन कोण रावता? ही कूड जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. हे कुडी भितर कोण रावता तेजेर आमचें दानमन आसपाक जाय. हे कुडीक आमी कितें घालतली तेजो हुस्को आमी काडपाक जाय ना. ताका लागून जेजू हिंगासर म्हणटा इज लायफ नॉट मोर दॅन फूड. तुजें जिवीत जेवणा बरोस व्हडतें न्हय, पूण आमचें दानमन केजेर आहा? आमी कितें जेयतलीं, कितें खातलीं, कितें न्हेसतलीं. प्रेज गॉड. पूण जेजू म्हणटा तेजो तुमी हुस्को काडिनाका. जेजू तर आपूण खूद म्हणटा तेजो हुस्को काडिनाका जाल्यार आमी हुस्को काडूंक जायना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. एंड द बॉडी मोर दॅन क्लोथींग. ही कूड जी आहा ते कुडीन पवित्र आत्मो रावता. ही कूड जी आहा ते पवित्र आत्म्याचें मंदीर. प्रेज गॉड. आमी जेन्ना उदाहरण घेवया, जेन्ना एक मनीस ह्या संवसाराक ओंतरता त्या मनशाचें नांव दवरया कितें तरी. प्रेज गॉड. त्या मनशाचें नांव दवरया जोसेफ. ओके. त्या मनशाचें नांव जोसेफ. आतां तो मनीस
संवसाराक अंतरला. मागीर लोक कित्याक रावता? तेज्या जोझफाक रावता वा कोणाक रावता नदर घालपाक? कुडीक रावता. प्रेज गॉड. सो जेन्ना आमी आतां तेंच्या गोच्या कडेन इसत्ता तेन्ना आमी जोझफ येयला म्हणून इसत्ता, ओ कूड येयल्या म्हणून इसत्ता, जोझफाचे मोडे येयला म्हणटा आमी. प्रेज गॉड. सो जेन्ना वो आत्मो आसोसोर ही कूड चलता भोंवता काम कोत्ता. पूण एकदां आत्मो भायर सरलो की ह्या कुडीक कितेंच वालोर ना. म्हणजे जें कितें नांव आमकां दिलां तें कुडीक दिलां वो आत्म्याक दिलां? कुडीक दिलां. हें नांव आमकां दिलां तें आत्म्यांक दिलां वो कुडीक दिलां? कितले जाणां आत्मो म्हणटा, कितले जाणां कूड म्हणटा? ब्रदर तूं दोनूय सायडीन हात वयर घालता. कितलीं जाणां म्हणटात कुडीक हें नांव दिलां वो आत्म्यांक दिलां? उलयात. कुडीक आत्म्यांक? कुडीक? कितलीं जाणां कुडीक म्हणटा? बरें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कितले जाणां म्हणटा आत्म्यांक दिलां कुडीक दिलां? तुमी उलयच ना. हा पजल कित्याक जातात तुमी? हेच भाशेन सोयतानूय येता आपली फोट घेवन आनी आमी पजल जाता. ह्या उतराचेर तर आमी थीर रावना जाल्यार आमी तेजो आवाज वळखोंक आमकां घुसपागोंदळ जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आतां हो जोझफाचो जो एग्जाम्पल आमी घेतला तो ह्या संवसाराक ओतरला. आतां आमी तेका जेन्ना हाडटा तेन्ना जोझफाक हाडला म्हणटा, कुडी हाडला म्हणटा. म्हणजे हें नांव कोणाक दिलां? आत्म्यांक दिलां. जे मेरेन हे कुडीन आत्मो आहा आनी वो आत्मो वयता, जेन्ना आमी वो ह्या संवसाराक ओतरता वो आत्मो वयता. आनी हे कुडीक कितेंच वालोर ना. प्रेज गॉड. पूण आमी कितलो हुस्के खोती काडटा हे कुडी नेटोवपाक, न्हेसपाक. वरांच्या वरां आमी कितें घालता आनी कितें पळयता आरशान. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? तुमी तुमच्या न्हेसपाचेर तुमचें न्हेसप तुमच्या कुडीकीन व्हडतें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. म्हणटा न्हू हिंगासोर, एन्ड द बॉडी मोर दॅन क्लोथींग. म्हळ्यार जेजू कितें म्हणोंक सोदता आमकां? हे कुडीन रावता तो आत्मो आसोसोर आमकां हे कुडीक वालोर. पूण जेन्ना आत्मो भायर सरून वयता त्या मनशाच्या नांव पासून आमी घेयना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. कॅन यू गो टू 26? हिंगासोर कितें म्हणटा? लूक एट द बर्ड्स ऑफ द एअर, दे नीदर सो. आतां सो म्हटल्यार कितें? ओपिनान. सुकणीं ओंपता पूण ती दास्ती काडटा, हुस्के खोती काडटा. पूण सुकण्यांक देवान आपल्या भाशेन रोचल्या ना. फकत मनशांक देवान आपल्या सारकी रोचल्या आनी कोणाकूच रोचूंक ना. ह्या सुकण्यांक पासून तो रोचूंक ना जाल्यार ही सुकणीं हुस्को काडिना. आमकां देवा भाशेन रोचून देवान सगळें तयार करून निमाणो मनशाक रोचून तोरी आमी हुस्के खोती काडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. Look at the birds of the air, they neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps feeding them. ती ओपिना, ती लुईना, पूण सोर्गीचो बाप तेंची दास्ती दवरता. ती उपाशी आसता ना. पूण आतां एक सुकणें पोसलें वो एक आमी कितें तरी मोनजात पोसली आनी केजीन घातली जाल्यार आतां देव तेका जेवण दितलो? कोणाचो कायदो? आमचो. पूण जे मेरेन तें सुकणें भायर आसा वाऱ्यान भोंवता तें पिंजऱ्यान ना, देव तेजी दास्ती घेता. देव तेका उणें कितेंच करिना. तें सुकणें जावन तर देव तेका उणें करिना. आमी मनशां कितलीं म्हत्वाचीं. प्रेज गॉड. आनी ते हुस्के काडिना कित्याक सोर्गीचो बाप तेंकां पोसता.
स्वर्गीचो बाप त्या सुकण्यांक पोसता जाल्यार आमकां तेणें सगळें तयार करून दवरूंक ना. सगळें तेणें आमकां A to Z जें कितें आमकां लागता तितलेंय तेणें पयलें रोचलां आनी मागीर मनशाक रोचलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. पूण आमीच ती नाका पळय तें आमी हुस्के खोती काडटा. नाका काडूंक जाय ती आमी हुस्के खोती काडटा. प्रेज गॉड. हे हुस्के खोती देवा कडसून येना जाल्यार हे हुस्के खोती आमकां येवपाक जायना. तुमी हेजी खबर आयकल्या पवित्र पुस्तकान माट्टाची. जेन्ना जेजू तिच्या घरा येयल्लो तेन्ना कितें जालें? ती बरी बसून उतर आयकताली न्हू. माट्टाची खबर करता हांव. तिका आतां कसलो हुस्को आसलो? रांदपाचो हुस्को आसलो. हें एक उदाहरण पवित्र पुस्तकांतलें की माट्टाकूय हुस्को जाल्लो आनी ती शांत आसली वो ती बडबडटाली. कित्याक बडबडटाली? आमी कितले फावटी बडबडटा आमच्या घरांनी? आमची भयण म्हाका आदार दिना, घरान म्हाकाच करूंक जाय. कितले फावटी आमी हारपीट जाता, कितले फावटी आमी हें मामरींग आनी ग्रामलींग करता. प्रेज गॉड. पूण देवाक लायक जायना जेन्ना आमी गुणगुणटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. खबर आहा सगल्यांक माट्टाची? कॅन वी गो देर? ल्यूक 10:38. हें एक उदाहरण घेवपा खातीर. आतां जेजू तर तेंच्या घरान येता जाल्यार ती शांत आसपाक जाय आसली न्हू. ल्यूक 10:38. कितें म्हणटा हिंगासर? सिस्टर वाज कोंकणीन? बरें हांव वाचता. नाव वायल दे वर ऑन देयर वे जीसस एंटर्ड अ विलेज कॉल्ड बेथनी. आतां जेजू एका गांवांत भितर सरले. त्या गांवाचें नांव कितें? बेथनी. एंड अ वुमन नेम्ड मार्था वेलकम्ड हिम इनटू हर होम. सो आतां जेजूक कोणें येवकार दिलो आपल्या घरान? माट्टान. प्रेज गॉड. अप सिस्टर, can you scroll down? She had a sister named Mary who seated herself at the Lord's feet and was continually listening to his teaching. So आता मार्था हा, मॅरी हा. आता कोण बसलेलो जेजूच्या पांयाशी? मारिया एकलीच बसलेली? पळय सारकें वाजया. बट मार्था, just a little down, 39. She had a sister named Mary who seated herself at the Lord's feet and was continually listening to his teaching. आता कोणाचे शिकोण आयकताली? कोण आयकताली? माट्टा ओ मॅरी? पूण माट्टा आसले न्हू थंय? माट्टा नासले? मागीर येवकार कोणें दिल्लो? वेलकम कोणें केल्लो? माट्टान केल्लो. म्हणजे माट्टाक खबर आसली जेजू आतां थंय उतर पोरगोडटा. पूण बसोन कोण रावली? मेरी. प्रेज गॉड. बट मार्था वॉज व्हेरी बिजी अँड डिस्ट्रॅक्टेड विथ ऑल ऑफ हर सर्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आतां माट्टाक कसलो हुस्को आसलो? सर्व करपाक. आतां आमच्या घरान सोयरीं येता तेन्ना आमी एक तयारेन आसता न्हू. आतां सोयऱ्यां येता, कितें कोत्तलीं काय जेवणाक? तें रॉंग न्हू. पूण हिंगासर कितें म्हणटा? बट मार्था वॉज व्हेरी बिजी अँड डिस्ट्रॅक्टेड. आतां ती तो डिस्ट्रॅक्टेड आहा जाल्यार देवाचें उतर तिच्या कानार पडटलें ना. प्रेज गॉड. विथ ऑल ऑफ अ सर्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड शी अप्रोच्ड हिम अँड सेड. आतां कोणाक ती सांगता? माट्टा कोणाक सांगता? जेजूक सांगता. कितें सांगता? लॉर्ड इज इट ऑफ नो कन्सर्न टू यू दॅट माय सिस्टर हॅज लेफ्ट मी टू डू द सर्विंग अलोन. आतां ती
ती आतां बरी गजाल कोत्ता, तिका आतां जेजूक कितें तरी दिवपाक जाय, पूण तिचें कांयच हार्ट कंडिशन सारकें आहा. ती कितें कोत्ता? गुणगुणटा. ती जेजूक विचार कोत्ता, कितें म्हणटा? लॉर्ड, इज इट ऑफ नो कन्सर्न, म्हणल्यार तिका पडलेलें ना. कोणाचे? भयणीचे. आपले पडलेलें ना म्हणटा. प्रेज गॉड. लॉर्ड, इज इट ऑफ नो कन्सर्न टू यू दॅट माय सिस्टर हॅज लेफ्ट मी. ती जेजूक विचारता, तुकाय पडलेलें ना. पूण जेजूक हितून आतां कितें तरी मॅटर आहा. जेजू कित्याक येयला? उतर दिवपाक. मॅरी बसोन आयकोता, आतां ही गुणगुणटा. प्रेज गॉड. सिस्टर हॅज लेफ्ट मी टू डू द सर्विंग अलोन. टेल हर टू हेल्प मी अँड डू हर पार्ट. आतां मार्था कितें म्हणटा? म्हज्या भयणीक सांग, म्हाका आदार कोर, आनी तिका जें कितें करूंक जाता तें तिका करूं दी. अहें आमच्याय जिवितान आमी कितले फावटी आमी चिंता, म्हाका कोणाचो आदार ना, हांव एकलीच कोत्तां, हांवें सदां एकलेंच करपाचें. ही चिंतना आमकां येना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. आनी जेजू कितें म्हणटा? बट द लॉर्ड रिप्लायड टू हर. कितें म्हणटा? मार्था, मार्था, you are worried and bothered and anxious about so many things. हिंगासर हांव म्हाजेंच नांव घालता, कित्याक हांवूय खूब हुस्क्या खोतीन बसतालीं. जेजू म्हाकाय उलो कोता, शेरोन, शेरोन, you are worried and bothered and anxious about so many things. जोण एकल्याक जेजू हिंगर उलो कोत्ता. हें फकत मार्थाकूच न्हू, हें आमकां जोण एकल्याक. कित्याक आमी हारपीट जाता, आमी हुस्के खोती काडटा, आमी गुणगुणटा. हांवूय गुणगुणटाली. पूण हिंगासर माट्टाकूच न्हू तें, हें जोण एकल्याक. आनी आमकां बेस बरी खबर आहा कोण गुणगुण्यांनी काम कोत्ता, कोण बऱ्या मनान कोत्ता. प्रेज गॉड. पूण मार्थान जेजूक सांगलें, तुका पडोन वसोंक ना. पूण जेजू कितें रिप्लाय कोत्ता? मार्था, मार्था, यू आर वरीड एंड bothered and anxious about so many things. आणि पयलो आमी स्क्रिप्चर घेतला तो कितें म्हणटा? डू नॉट बी एंग्शियस ऑर वरीड. तूं कसलेच हुस्के खोती काडी नाका. आतां जेजू येयला शुभ वर्तमानान परगट करूंक. जेजू परगटणी कोत्ता उतराची, आनी मार्था थंय गुणगुणटा. कित्याक गुणगुणटा? आपली भयण आपल्याक आदार दिना, ते आपली ड्युटी करिना, सगळें म्हाजेरूच घातलां. अशें आमी कितले फावटी आमी गुणगुणटा. पूण मार्थाक जाय आसलें जाल्यार मार्थाक देवाचें उतर आयकोंक जायनातलें. रांदता थिंचोर हें उतर तिच्या कानार पडोंक जायनातलें. जातालें, पूण तिणें आपलो मायंड बिजी कितून दवरला? गुणगुणें करपाक. मार्था आतां सगळीं हारपीट जाल्या आनी आपूण बडबडटा आनी गुणगुणटा. सगळें काम हांवेंनूच करपाचें. सो जेजूक ती सांगता, तूं म्हाज्या भयणीक सांग. पूण जेजू भयणीक धाडटा न्हू, मागीर हेल्प करूंक धाडटा न्हू जेजू? धाडिना. कितें म्हणटा? कितें म्हणटा? मार्था, मार्था म्हणटा, यू आर वरीड एंड बॉदर्ड एंड एंग्शियस अबाउट सो मेनी थिंग्स. तूं हुस्क्या खोतीन भरल्याय. कितल्यो वस्तू आहा तुज्या मनान घुंवता. आमच्याय जिवितान जायत्यो वस्तू आहा. कशें जातलें, कितें जातलें. एक आमचें कामूच तर गेलां जाल्यार आमकां दिसता आतां आनीक म्हाका कांयच ना. कित्याक आमी मनशाचेर पातयेता. हें मनशाचेर पातयप सारकें न्हू. आमी देवाचेर पातयोंक जाय. कित्याक गॉड इज द ओन्ली सोर्स. आमचो जो कितें आमकां सगळें बरेंपण येता तें देवा कडसून येता. जायते फावटी म्हाका दिसतालें, जेन्ना हांव कामाक वयतालीं, म्हाका दिसतालें हांव काम करता म्हणून म्हाजी फामील बरे भाशेन जियेता. इज इट रायट? सारकें? प्रेज गॉड. बिकॉज आय डिडंट नो दॅट माय सोर्स इज कमींग फ्रॉम गॉड. आमी कोणाक काम कोत्ता बसून ते आमी मनशाक काम करिना, पूण आमी मानून घेवपाक जाय आमी देवाक काम कोत्ता. प्रेज गॉड. जायते फावटी म्हाका दिसतालें हांव काम कोत्ता म्हणून म्हजो घोराबो बरे भाशेन जियेता. हांव काम कोत्ता म्हणून इतली सॅलरी घोराब्यान येता. पूण जेन्ना म्हाका कळलें, एक ब्रदर प्रीच कोत्तालो आनी म्हाका जेन्ना गमलें की आमी जेन्ना
हो संवसार सोडून वयता आमकां कितेंच व्हरोंक जायना. आमी जे कितें उस्के खोती काडल्या, जे कितें आतां आमकां हा सगळें तें आमकां व्हरोंक मेवता ना. कितें व्हरोंक मेवता आमकां? एकूच आमचो अकावंट, कितले आत्मे आमी साल्वार केल्या, ओ कितल्या आत्मे आमी देवाच्या उतरान हाडल्या. जेन्ना म्हाका हेजी सोजमोणी मेवली, म्हाका ही सोजमोणी जेन्ना मेवली जाल्यार म्हाका चिंतूंक, म्हाका मनान म्हाज्या येवपाक लागलें आनी कित्याक तर काम करूंक जाय. आमकां कितें व्हरोंक जायना, पूण आमकां एक अकावंट दिवंक जाय. देव आमकां विचारतलो कितले आत्मे तुवें साल्वार केले. जेन्ना म्हाका हें म्हाज्या कानार पडलें तेच्या बारी म्हाका एक स्क्रिप्चरूय मेवलो, मॅथ्यू 6:33. कितें म्हणटा? जायते फावटी जेन्ना आमी कामाक वचोना, आमकां घरा कडेन आमच्या शेजाऱ्यां आमकां पळयता वो आमची गोच्ची पळयता, काम ना म्हणटा न्हू. आमी कितें म्हणटा? ना, शिरीस सुटल्या, कामाक ना, मेवल्या पुरो. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवाचें उतर म्हणटा पयलें सोद देवाचें राज आनी तेजें नितिवंतपण, आनी हेर सगल्यो वस्तू तुका मेवतल्यो. आमी तर देवाचें राज सोदिना जाल्यार सगल्यो हेर वस्तू आमकां मेवतल्यो. प्रेज गॉड. देवाचें उतर म्हणटा फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड अँड हीज रायचियसनेस अँड एवरीथींग वील बी एडेड अनटू यू. आमकां कितें हें चिंतून येवंक जायना. आमकां जेन्ना ही कोण इचारता बसून जाल्यार आमी खुशाल जावपाक जाय. आमी निराशी जावपाक जायना. आमी निराशी केन्ना जातलीं? जेन्ना आमी खोऱ्यानूच मानून घेतलां म्हाका काम ना, पूण आमी सुरवातेकूच म्हटलां आमचें मागणें आर्ग आनी वाखाणणेचें जावपाक जाय. आमी देवाक कोळीत करपाक जाय आनी तो कंटिन्यूअस प्रोसेस. आतां जरी हो एग्जाम्पल कित्याक घेता हांव, जायते फावटी ह्या एरियान खूब आमचो यूथ, आमची भाव भयणां खूब कश्टावता. एक शिरीसूत तर सुटल्या जाल्यार आमकां दिसता की आनी कांय बरें पडना. पूण देवाचें उतर म्हणटा कितें? आय अलोन नो द प्लॅन्स आय हॅव फॉर यू, प्लॅन्स फॉर युअर वेलफेअर अँड नॉट फॉर युअर डिझास्टर, प्लॅन्स टू गिव यू अ ब्रायट अँड बेटर फ्युचर. जरी तर ही बासावणी हांव मानून घेता जाल्यार म्हाका आनीक भिरांत आसतली शिरीस सुटल्या म्हणून, वो हांव देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दितली. देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवपाक जाय आमी की म्हाका ऑलरेडी काम मेवलां. देवान आमकां तर सगल्या बेसांवांनी बोल्ल्या जाल्यार हें काम तितून ना, हें बेसांव तितून ना. अकॉर्डिंग टू एफिशियन्स 1:3 देवाचें उतर म्हणटा न्हू, देवान आमकां सगल्या बेसांवांनी बोल्ल्या. जरी तर देवान आमकां सगल्या बेसांवांनी बोल्ल्या आनी आमची तर एक शिरीस सुटल्या जाल्यार आतां आमकां हुस्के खोती जावपाक जाय. आमचें दान मन केजेर आसपाक जाय? देवाच्या राजाचेर. फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड अँड हीज रायचियसनेस. आतां हें रायचियसनेस म्हणल्यार कितें? हें रायचियसनेस म्हणल्यार कितें? हें उतर म्हज्या कावजाक खूब क्लोज आहा. कित्याक जेन्ना म्हाका दिसतालें की हांव कामाक वयता म्हणून घराचो देसपेस सुट्टा, सगळे बरे भाशेन घराभर जियेता, जेन्ना म्हाका ह्या उतराची वळख मेवली की मॅथ्यू 6:33 म्हणटा फर्स्ट यू सीक द किंगडम ऑफ गॉड. तूं पयलें सोद देवाचें राज आनी ताजें नितिवंतपण, आनी सगल्यो हेर वस्तू तुका एड जातल्यो. पूण आमी तयार ना हें स्वर्गीचें राज सोदपाक. आतां एड जातल्यो मायनस जातल्यो? प्रेज गॉड. देवाचें राज म्हटल्यार मल्टिप्लिकेशनाचें, देवाची सिस्टम म्हटल्यार मल्टिप्लिकेशनाची. पूण जेन्ना आमी आमकां जाय तशें कोत्ता, देवाची आज्ञा आमी मानून घेयना, तेन्ना आमच्या जिवितान मल्टिप्लिकेशन आसचें ना, पूण आमी संवसारी वाटेन चिंतली. प्रेज गॉड. आतां एक उदाहरण घेवया. जायते फावटी हें उदाहरण घेतलां सोजमणी मेवपा खातीर. आतां म्हाजे कडेन तर 100 रुपया आहा. प्रेज गॉड. म्हाजे कडेन 100 रुपया आहा आनी कोणाक तरी हांव तितूंतले 70 रुपया काडून दिता गरजे वताक, जाल्यार म्हाजेशी कितले उरल्या? कितले जाणां 30 म्हणटा? कितले उरल्या म्हाजेशी?
30 उरल्या ओ 700 उरल्या. 30 उरल्या ओ 700 उरल्या. प्रेज गॉड. तुमची मिस्टेक ना. आम्ही जेन्ना इस्कॉलाक गेल्या तेन्ना आमकां संवसाराचे वाटेन कोता शिकयल्या, पूण देवाची राज ह्या संवसाराक वरसून दुसरें तें मॅच जायना. जेन्ना तूं देवाची सिस्टम मानून घेताय, जेन्ना तुज्या कडेन 100 रुपया आहा, तूं 70 रुपया कोणाक तरी दिताय, तुज्या कडेन 30 उरोना, पूण तुज्या कडेन 700 रुपया आहा. प्रेज गॉड. कित्याक जेन्ना तूं दिताय, मोगान तूं दिताय, वेन यू आर अ चअरफूल गिवर, तुका ती ब्लेसिंग्स मल्टिप्लाय जाता. अहें न्हू की देव दिता म्हणून आमी दिवपाक जाय, कायदो आमी करिना, पूण आमी आवट ऑफ लव दिवपाक जाय. आमकां इस्कॉलाचे शिकोवणे प्रमाणे आमी 30 आन्सर रायट, पूण अकॉर्डिंग टू द होली स्पिरीट, अकॉर्डिंग टू द किंगडम ऑफ गॉड, वीच आन्सर इज रायट? खंयचो आन्सर रायट? 700. आता आमच्या मोतीन हिंगोर बसले तितल्यांच्या मोतीन घुंवता, 100रांतले 70 काडले, 30 उरले, ह्या आनी 700 कितें म्हणटा? प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. कित्याक हें एक्सपिरियन्स केला हांवें. आनी ही सिस्टम देवाची, देवाच्या राज्याक सिस्टम आहा, ते बेश्टेंच जायना. थँक यू जीसस. सो जेन्ना आमी दिता कोणाक, तेन्ना आमचे कडेन 30 उरोना, पूण 700 रुपया. बिकॉज आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ मल्टिप्लिकेशन. आमकां देव आमचे कडसून उणेपण ना. आमकां जितले आमी दिता तितले आमकां परतून मेळटा. कित्याक ल्यूक 6:38 कितें म्हणटा? गिव एंड इट शॅल बी गिवन अनटू यू. गिव म्हणटा. आतां आमी कितें दिवया? आमचे कडेन कितें गिरेस्काय हाती दिवया, पयशे दिवया, ओ कितें दिवया? सांगात. हां, कितें दिवया? देवाचो मोग. देवाचो मोग आमकां एक फुकट देणें. देवाचो मोग आमचे भितर ओतयल्लो आहा. कोणा उद्देशी? पवित्र आत्म्या उद्देशी. तितूनय आमी जो फुकट देणें आमकां दिला, तितूनय आमी कंजूसगिरी करता. आमी दिता मोग, ओ कोणें कितें म्हटलां तेजेर आमी धरून रावता. आमकां सोंपें जाता देवाचो मोग दिवपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. रोमन्स 5:5 म्हणटा, गॉड हॅज पोर्ड हिज लव इनटू माय हार्ट by the power of the Holy Spirit. जरी तर वो मोग ओतयल्लो आहा आनी ह्यो मोग आमकां फुकट देणें, जाल्यार तेंच आमचे कडेन कितें आहा तें आमी दिवपाक जाय दुसऱ्यांक. तेच भाशेन आतां मोग जालो. आमकां जायते फावटी दिसता दी आनी तुमकां मेवतले पयशे, गिरेस्काय. हें देवाचें उतरूच आमी दिवया दुसऱ्यांक. आतां हांव तर दुसऱ्यांक हें देवाचें उतर दिवंक सोदता, हें उतर पयलें म्हाज्या काळजान आसपाक जाय न्हू. जितलें हांव दिता तितलें म्हाका परत मेवता. कशें मेवता? दामून चेपून. जरी तर हांव हें उतर घेवन म्हाकाच घेवन बसता, म्हाका दिसता हें उतर हांवूच म्हाकाच दवरतली आनी दुसऱ्यांक दिवची ना, तितून कितें मल्टिप्लाय जातलें? ना. सो 2 वस्तू आमच्यान उदारपणी दिवंक जाता. मोग दिवंक जाता, देवाचें उतर दिवंक जाता. आमकां जायते फावटी आमकां आगोड जाता बोगसोणें दिवपाक. ते बोगसोणें आमी दिवंक जाय, जरी तर आमकां बोगसोणें जाय. जायते फावटी आमी बिटरनस, कोणें कितें म्हटलां तें धरून रावता, तें आमी लेट गो करिना, तें आमी सोडून दिवंक तयार ना. आमी तें धरून आतां तें धरून रावन आमच्या आतां खानार व्हडलो बारादीक भार जाला. पूण देवाचें उतर म्हणटा 1 Peter 5:7, कास्ट ऑल युअर केअर्स अनटू मी. ऑल म्हणटा. राग दोर सांगला, बोगसोणें दोर सांगला दिनासतना. तुमकां तर तेंच अणभवूंक जाय आनी तुमच्या जिवितान तें वाडोंक जाय आनी चडोंक जाय, जाल्यार आमी पयले स्वतेर दिवपाची जावपाक जाय. पयले स्वतेर हो मोगूच दिवया. हो मोग जो देवान आमच्या भितर ओतयल्लो आसा, तो मोग आमी दुसऱ्यांक दिवया. सोंपें हो मोग दिवपाक? मोग दिवपाक सोंपें? आपल्या बोळान जायना. जरी तर आमी ह्या उतराचेर थीर आहा की जॉन 3:16, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड.
तेणें संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक वोपून दिलो. तेणें तेज्या पुताक वोपून दिलो म्हणून आयज आमी हे उतराचें बरेंपण आमच्या जिवितान आमी अणभवता. प्रेज गॉड. तो तर आपल्या पुताक दिनातलो जाल्यार जेजूची वळख आमकां गावता आसली. आमकां कितें फारीकपण आसलें तें आमकांच फावो आसलें, पूण जेजू येयलो कोणा भाशेन येयलो? मनशा भाशेन. आनी हो अधिकार प्रितुमेचेर देवान मनशाक दिला. पूण आमी तो अधिकार घेता? आमी घेता हो अधिकार? देव तेका लागून जेन्ना देवान आपल्या पुताक धाडलो तेका देव कहो येवंक मेळोंक ना, तेका मनीस कहो येवचो पडलो. कित्या खातीर? जेनेसिसान म्हणटा डोमिनियन इज गिवन टू मॅन. आतां देवाचो पूत तर देव कसो येयल्लो जाल्यार तेका अधिकार घेवंक जातालो ना. सो ही सोजमोणी आमी घेवया. देवान आमकां अधिकार दिला ह्या प्रितुमेचेर. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा देवाचो स्वर्ग जावन आसा देवाचो, आनी ही प्रितूम देवान कोणाक दिल्या? मनशाक दिल्या. वो अधिकार सगलो मनशाक दिला प्रितुमेचेर. पूण जो मेरेन आमी हो अधिकार घेयना जाल्यार आमी आमच्या जिवितान जे जेजून ऑलरेडी बरेपणां बोल्ल्यान, बेसांवांनी आमकां बोल्ल्या ती आमी अणभवतली ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हें उतर जावन आसा एक बी. आतां आमी स्क्रिप्चर घेतलेलो न्हू, मॅथ्यू 6:26. ती म्हणटा कितें? सुकणी लुयनान ओपिनान, पूण देव स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. आतां हें उतर जावन आसा एक बी आमच्या जिवितान. हें बी तर आमी किल्लोत घालता जाल्यार ह्या बिये प्रमाणे आमकां तेजें फळ आमी खातेलेच. प्रेज गॉड. आतां आमी तर एक बी घातली आंब्याची जाल्यार आमकां कितें मेवतलें? पणस. आंबे मेवतले? पणस न्हू. मागीर आमी कितलीं चतूर आसपाक जाय हें उतर उलयतना. जें कितें आमी उलयता तेंच आमच्या जिवितान घडटा. कित्याक मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आसा. प्रेज गॉड. मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आहा. हेजी तर आमकां वळख आहा आनी हें तर आमी मानून घेता. जी बी आमी वोंपता तेजेंच फळ आमकां फावो जाता म्हणून. जाल्यार आमी कितलीं चतूर आसतलीं हें उतर उलोवच्या पयलीं. प्रेज गॉड. जायते फावटी न्हू हांव जेन्ना भुरगीं आहलीं न्हू, म्हाका फकाणां करपाक म्हाका खूब लायक जातालें. आजून पासून कोत्ता हांव, पूण लिमीट. कित्याक ह्या उतराक पदवी आहा आमच्या जिवितान घडोवन हाडपाक. आमी इतलीं चतूर आसपाक जाय. कसलें उतर काय हांव उलयतां? आमी उतरां उलयता आनी मागीर कोणाक गुन्यांवकारी कोत्ता? कोणाक कोत्ता गुन्यांवकारी? देवाक. पूण देव गुन्यांवकारी? देवाक हा अधिकार संवसारान ओ मनशाक दिला? मनशाक दिला. मनशाक दिला जाल्यार मनशान तो अधिकार सांबाळून घेवपाक जाय. आमी कसलीं उतरां उलयता ते उतरां आमी चिंतून चतूर आसपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता. कोणाक कितें सजमोंक ना हिंगोर पासून? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. पूण आमचें निसणटण कित्याक जालां? कित्याक आमकां ह्या उतराची वळख ना. आमी हें उतर वळख आहा पासून जाल्यार आमी हें उतर आयकलां, पूण आमी ते सोयरीगोतेन रावपाक तयार ना. ते वळखीन आमी रावपाक तयार ना. तेका लागून होजाया 4:6 कितें म्हणटा? म्हजे पोरजेचें निसणटण जालां, म्हजी वळख ना म्हणून. प्रेज गॉड. जोरी तर आमी आतां जालां तें जालां म्हणून सोडून दिता आनी देवाच्या उतराक आमी चिटकोन रावता. देवाचें उतर सांगता तशेंच आमी कोत्ता. आमच्या जिवितान जी परिस्थिती आहली उतराची वळख ना म्हणून ते आतां आमी सोडून दिता आनी देवाच्या उतराची वळख घेता. आमचें जिवीत कितलें बरेपणाचें जातलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जेरमाया 1:5 कितें म्हणटा? जेरमाया 1:5 कितें म्हणटा? आय न्यू यू बिफोर आय फॉर्मड यू इन युअर मदर्स वोम.
So, sister, can you put that? Jeremiah 1:5. Thank you, Jesus. Before I formed you in the womb, I knew you. म्हणजे देव आमकां केन्नासून वळखता? आमी आमच्या आवयच्या कुशव्यान येवच्या आदी. प्रेज गॉड. And before you were born, I consecrated you. I have appointed you as a prophet to the nations. Sister Konkanin वाच. कुशव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. कुशव्यान तुका आकारचे आदी हांवें तुका वळखलो. कोणे वळखलो आमकां? देवान. देवान वळख आमची करून घेतली. केन्ना? आवयच्या कुशव्यान आकारच्या आदी. प्रेज गॉड. फुडें कितें म्हणटा? तूं जल्मुचे आदी हांवें तुका संस्कारलो. तूं जल्मोच्या आदी हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. राष्ट्रा खातीर हांवें तुका प्रवादी नेमला. हो आतां प्लान कोणाचो? देवाचो. पूण ह्या प्लाना प्रमाणे आमच्या जिवितान घडला? कित्याक पयले स्वतेर आमकां खबर ना, जेन्ना आमी आमच्या आवयच्या कुशव्यान येवची आसली तेज्या पयलीं देव आमकां वळखता. आनी तो देव तर आमी आमच्या आवयच्या कुशव्यान येवच्या आदी आमकां वळखता. तो देव आतां आमकां सांठलो? आमकां कसली हुस्के खोती काडपाची गरज आहा? ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. आणि एफिशियन्स 1:4. सिस्टर, कॅन यू गो टू एफिशियन्स 1:4? ती म्हणटा की हांव तुका केन्नाच सोडचो ना वो सांडचो ना. जोरी तर देवान आमकां आमच्या आवयच्या कुशव्यान येवच्या आदी तेणें तर आमकां विचून काडल्या, तो देव आतां आमकां सांठलो? आमी हुस्के खोती घेवपाक जाय? पूण आमी तेंच कोत्ता न्हू. आमी हुस्के खोतीच घेता. Praise God. Thank you, Jesus. Just as He chose us in Christ. कोणा भाशेन आमकां विचून काडल्या? क्रिस्ता भाशेन. Before the foundation of the world, so that we would be holy and blameless in His sight, in love. So आमकां तेणें केन्ना विचून काडल्या? आवयच्या कुशव्यान येवच्या आदी ताणें आमकां तेजी आमकां वळख. पूण तेणें आमकां संवसार रोजच्या आदी विचून काडल्या. बिफोर द फावंडेशन ऑफ द वर्ल्ड. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा? देवान सगळें रोचून मागीर मनशाक रोचला. मनशाक निमाणो रोचला जायत, पूण तेजी वळख आमकां केन्नासून? संवसार रोजच्या आदी. जोरी तर देव आमकां विचून काडल्या संवसार रोजच्या आदी, जाल्यार तो देव आतां आमकां सांठलो? तो देव आमकां सोडटलो? आमकां गरज आहा हुस्के खोती काडपाची? वो आमी थीर देवाचें उतर सांगता तेंच मानून घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आनी तेणें आमकां बिफोर द फावंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, सो दॅट कित्या खातीर तेणें आमकां विचून काडली संवसार रोजच्या आदी? आमी पवित्र आनी ब्लेमलेस आसोंक जायना म्हणून. आमचेर कसलें ब्लेमलेस उतर कितें म्हणटा कोंकणीन? कोंकणीन वाच. पातकां मेकळें. सारकें. थँक यू जीसस. सो देवाक एक कारण आहलें संवसार रोजच्या आदी आमकां विचून काडपाक. कितें तें कारण? आमी पवित्र आनी पातकां मेकळीं आसचे खातीर. प्रेज गॉड. तेन्ना आमकां रोजच्या आदी, संवसार रोजच्या आदी तेणें आमकां विचून काडल्या. आनी तें विचून तेणें आमकां बेश्टी ओहीत काडूंक ना. आमी पवित्र आनी पातकां मेकळीं आसचे खातीर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. ब्लेमलेस इन हीज सायट इन लव. आमी तेज्या मुखार पातकां मेकळीं आसचे खातीर. सिस्टर कोंकणीन वाच. संवसार रोजचे आदी ताणें क्रिस्ता सोवें आमकां माये मोगान विचून काडली. कोणा सोवें? क्रिस्ता सोवें. कशे भाशेन? माये मोगान. फुडें वाच. पवित्र आनी पातकां मेकळीं ताचे मुखार आसून आमी
ताचे दोळ्यालायेन कंटिन्यू आहा ते ओके तितलेंच वाच. सो तेणें तेजो एक पर्पस आहलो आमकां विचून काडच्याक संवसार रोजच्या आदीं कित्या खातीर आमी पवित्र आनी पातकां मेकळीं आसपाक. प्रेज गॉड. जेजू येवन जेजून सगळें पातकां आपले कुडीचेर उबारून घेतली म्हणटा आनी आमकां आनीक आमी आतां पातकी म्हणून येता जाल्यार जेजू येवन फायदो कसलो. देवान आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो कोणा खातीर? तुज्या खातीर आनी म्हाजे खातीर. आनी जी कोण सोत मानता तांकां कितें आसतलें? सासणीक जिवीत, एवरलास्टींग लायफ. जो कोण सोत मानिना तांकां हें सासणीक जिवीत ना. प्रेज गॉड. कॅन वी गो टू John 3:16? कितें म्हणटा हिंगासर? फॉर गॉड सो ग्रेटली लव्ड अँड डियरली प्राइज द वर्ल्ड. देवान कितें केलें? एक इनाम दिलो आपल्या पुताचो. फॉर गॉड सो ग्रेटली लव्ड अँड डियरली प्राइज्ड. डियरली प्राइज्ड म्हणल्यार कितें? एक फारीकपण केलें, एक तेणें इनाम कसो दिलो. प्राइज द वर्ल्ड दॅट ही गेव his only begotten son so that whoever believes and trusts in him, can you go up? Trust in him shall not perish but have eternal life. कोणाक हे सासणीक जिवीत? आमकां म्हणल्यार कोणाकूय मेवता? कंडिशन आहा थंय. कितें कंडिशन? believes and trust in him. जो कोण सोत मानता तेका कितें आहा? सासणीक जिवीत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जो कोण सोत मानिना तेका सासणीक जिवीत ना. देवान आमचो संवसाराचो इतलो मोग केलो पूण संवसार मानून घेता देवाचो मोग. संवसाराक खबर आहा देवान आमचो इतलो मोग केला की तेणें आपल्या एकल्याच पुताक एक इनाम कसो आमचे खातीर दिलो. तेणें तें फारीकपण केला. डियरली प्राइज द वर्ल्ड. तेणें फारीकपण केला. कोणाचें? संवसाराचें. पूण ह्या संवसाराक खबर आहा त्या मोगाची. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस दॅट ही इवन गेव हिज ओनली सन. तेणें पुताक दिलो. पुताक दिलो ती आमी सासणीक जिवितान आहा ओ फुडें तेका कंडिशन आहा. कितें तें कंडिशन? हुएवर, कोणूय तो जावं, whoever believes and trusts in him shall not perish but have eternal life. आम्ही म्हणटा न्हू होजाया 4:6 my people are destroyed because of lack of knowledge. आता हांव मानून घेता ही नॉलेज नासली पूण आता हिंगासोर कितें म्हणटा? whoever believes and trusts in him shall not perish but have eternal life, everlasting life. Praise God. Thank you Jesus. हालेलुया. पूण जेन्ना आमकां हे हुस्के खोती येता तेन्ना आमकां देवान जे आपल्या पुताक धाडून केला तेजे बरेपण आमी अणभवतली वो आमी हुस्क्या खोतीनूच रावतली. सो आमकां आतां एक टायम आहा जे हुस्के खोती आमकां येताले ते आतां आमी देवाचेर जेजूचेर घालुया. कित्याक जेजू म्हणटा म्हाका दी तुमचे हुस्के खोती पूण आमी दिवपाक तयार ना. प्रेज गॉड. आमी ते आमचेरूच तो भार आमकांच दवरूंक सोदता जाल्यार जेजू तितून गुन्यांवकारी? आमी दिवपाक जाय न्हू. जेजू म्हणटा दी तुमचे भारादीक सगळे वजें आपल्याक दी. आमी जे मेरेन दिना जेजू घेवंक शकना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो whoever believes shall not perish but have everlasting life. ये everlasting life म्हटल्यार कितें? सोदां तोगता तसलें जिवीत. हे आतां आमकां कितें दिसता तें जिवीत सोदां तोगतलें ना. आमकां कितें दिसना तें जावन आसा सासणीक. प्रेज गॉड. 2 Corinthians 4:8 म्हणटा न्हू. 2 Corinthians 4:8 कितें म्हणटा? Can you put that scripture, sister? Thank you, Jesus. Sorry, 2 Corinthians 4:18. So we look not at the things which are
सीन. आमकां हे उस्के खोती कित्याक येता? कित्याक आमी दिसती पडटा तितून सोत मानता. प्रेज गॉड. पूण हिंगासर कितें म्हणटा? सो वी लूक नॉट एट द थिंग्स वीच आर सीन बट एट द थिंग्स वीच आर अनसीन. सो आमचो फोकस केजेर आसपाक जाय. आमचो नियाळ केजेर आसपाक जाय. दिसती पडटा तेजेर वो दिसोना तेजेर? दिसोना तेजेर. कित्याक दिसोना तें कितें? फॉर द थिंग्स वीच आर विजिबल आर टेम्परल. थोड्याच टायमाचे जे कितें आमकां दिसता. प्रेज गॉड. जायते फावटी एक दुयेंस येवन आमी त्या दुयेंसाक सांपडला तें आमकां दिसती पडटा. तें सदां तोखता तसलें? ओ थोड्याच टायमाचें. प्रेज गॉड. फॉर द थिंग्स वीच आर विजिबल आर टेम्परल बट द थिंग्स वीच आर इनविजिबल म्हणल्यार कितें? आमकां दिसती पडना पळय तें. प्रेज गॉड. द थिंग्स वीच आर इनविजिबल आर एवरलास्टिंग एंड इम्पेरिशेबल. तेजो इबाड जायना. तें सासणांक तोखता. कितें सासणांक तोखता? जें कितें आमकां दिसती पडटा तें वो दिसोना तें. आनी आमकां कितें दिसोना? आमचे कडेन कितें फिजिकल एविडन्स आहा ह्या उतराक? फकत बरयल्लें आहा. आमकां हें उतर दिसती पडटा हें उतर आमकां पवित्र पुस्तकान आमी जेन्ना वाचता तेन्ना हें उतर आमच्या फुड्यान दिसती पडटा आमकां. तें बरयल्लें आहा न्हू. बट वी बिलीव इन दी अनसीन बिकॉज अनसीन इज इटर्नल, एवरलास्टिंग. जें कितें दिसती पडटा तें थोड्याच टायमाचें. आतां जायते उस्के खोती आमच्या जिवितान आहा. आमकां जायतें दिसती पडटा. तें सदां तोखता तसलें? ओ थोड्याच टायमाचें. सो आमी नियाळ करपाक जाय आमकां कितें दिसोना पळय तें. कित्याक आमकां दिसोना तें सासनीक आनी तें इम्पेरिशेबल. तें पॅरीश जायना. आमी केन्ना पॅरीश जाता? वन्स वेन वी डोंट बिलीव वॉट जीसस हॅज डन फॉर अस. जॉन 3:16 म्हणटा न्हू, हुएवर बिलीव्स इन मी शॅल नॉट पॅरीश बट हॅव एवरलास्टिंग लायफ. सोत मानूनच तर आमकां हें सासनीक जिवीत फावो जाता जाल्यार हें सोत मानप कितलें गरजेचें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता. सो आयसून आमी उस्के खोती काडया. ओ देवाची आज्ञा जी आहा ती मानून घेवया. देवाचें उतर सांगता तेंच आमी वेव्हारान घालया. देवाचें उतर सांगता तेंच आमी एक्सेप्ट करया. प्रेज गॉड. फिलिपिन्स 4:19 कितें म्हणटा? माय गॉड शॅल सप्लाय ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हीज रिचीज इन ग्लोरी थ्रू क्रायस्ट जीसस. ही तर बसावणी आमकां खबर आहा जाल्यार कसलेंय उणेपण आमच्या जिवितान येयले पासून जाल्यार आमी आलची ना, आमी दवरची ना. पूण फकत आमी ह्या बसावणेचेर थीर रावतलीं की देवान आमच्यो सगल्यो गरजो आमकां ऑलरेडी फावो केल्या. आनी कोणा उद्देशी केल्या? तेज्या पुता उद्देशी. इन क्रायस्ट जीसस म्हणटा. सो कितें गरजेचें? जेजून आमी सोत मानपाक. जेजून कितें केलां तेजेर आमी सोत मानपाक. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो आतां ही जी बोलदोवणी जर आमच्या जिवितान येतली जाल्यार परिस्थिती जी आमी उलयतालीं, कितें दिसती पडटा तें आमी उलयताले तें आतां आमी उलोवपाक जाय. आमकां कितें पळोवंक जाय पळय तें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो आयज येद्या वक्तार जें कितें तुमी भार घेवन येयल्लीं हिंगासर तें जेजू म्हणटा म्हाका दी. तुमी तयार आहात तें भार जेजूक दिवपाक? वो तुमकांच तें भार घेवपाक जाय? जोरी तर तुमी तयार ना जेजू घेवचो ना. हे उस्के खोती देवा कडसून येना जाल्यार आमी कित्याक घेवपाक जाय? देवान तर आमकां विचून काडल्या संवसार रोसच्या आदीं जाल्यार देव आमकां तो आतां सांडटलो? देव आमकां उस्क्या खोतीन बोदतलो? तेणें सगळें आमकां जें कितें गरज तितलेंय तेणें आमकां ऑलरेडी दिल्लें आसा. सगळें तेणें तयार केल्लें आनी उपरांतूच आमकां रचल्या. जाल्यार तें उणेपणांनी आमच्या जिवितान येवंक शकता? आमच्या तर मोनाची नवसरणी जावंक ना जाल्यार हें सगळें उणेपण आमच्या जिवितान आमीच मागोन घेता. प्रेज गॉड. तेका लागून मोनाची नवसरणी भोव गरजेची. चेंज ऑफ थिंकींग.
Until and unless you don't change your thinking from the old to the new, आमी हें जें बरेंपण हा देवाचें तें अणभवची ना. प्रेज गॉड. आतां ओल्ड टू द न्यू म्हटल्यार कितें, जें कितें आमी करून येयल्लीं, जें कितें संवसार आमकां दाखयलां, जें कितें संवसारान आमकां शिकयलां, तें आतां आमी रिप्लेस करता देवाच्या उतरा प्रमाणे. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. ताका लागून देवाचें उतर म्हणटा, द ओल्ड हॅज पास्ड अवे, यू आर अ न्यू क्रिचर इन क्रायस्ट जीसस. आमी एक नवी रचना. आमी ही नवी रचना कशी जाता? जेजू क्रिस्तान जाता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. जरी तर आमी मानून घेवपाक तयार ना, सगळें आदलें जें आहलें तें आतां संपाटलां, जाल्यार हितून गुन्यांव आमचोच. पूण देवाचें उतर म्हणटा, द ओल्ड हॅज पास्ड अवे. सगळें जें कितें आदलें आसलें तें आतां नवें जालां. कोणा उद्देशी जालां? जेजू क्रिस्ता उद्देशी जालां. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता. प्रेज गॉड. सो हिंगासर आमी स्टॉप करुया. सगळीं उबी रावया. देवाक आर्गां आनी वाखाणणी दिवया ह्या शिकोवणे खातीर. जें कितें पवित्र आत्म्यान आमकां शिकयलां तेजेर आमचें धान मन आमी दवरया. तेजेर आमी नियाळ करया. आनी जंय खंय आमी चुकल्या, आमी सगळीं चुकता, पूण आमकां एक पवित्र आत्मो आहा, तो आमकां कन्विक्ट करता. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस for this teaching, for this time, for taking complete control. And you know, Lord, what are the desire of each one, what desire they have in their heart, whatever they have heard, whatever heavy burdens they had, it is destroyed in the name of Jesus. And it is destroyed when we give all our cares, all our anxieties to Christ Jesus. सगळे जे भार जे आमच्यान घेवंक जायना ते येद्या वक्तार देवाक दियात. जेजू तयार आहा ते भार घेवपाक. पूण आमी जायते पावटी जेजूक दिनासतना आमीच ते भार आमचेर घेता. आमी चुकल्या. आमी ह्या उतराक पाळो दिवंक ना. आमी हे उतर जे सांगता, जी आज्ञा देवा कडसून आमकां येयल्या ती आमी मानून घेवंक ना. पूण येद्या वक्तार आमी आमच्या मनाची नवसोरणी करता. जें कितें आदलें आसलें तें काबार. आमी एक नवी रचना. आनी जेजू क्रिस्तान आमी एक नवी रचना. द ओल्ड हॅज पास्ड अवे, वी आर अ न्यू क्रिचर इन क्रायस्ट जीसस. थँक्यू लॉर्ड. थँक्यू जीसस फॉर सेंडिंग युअर सन. थँक्यू लॉर्ड फॉर यू गेव युअर ओनली सन. इतलो तुवें मोग संवसाराचो केलो आनी आमी सोत मानता येद्या वक्तार. जी कोण संवसारान हा तो वो मोग वळखून घेवपा खातीर आमकां ह्या उतराची वळख ना म्हणून आमचें निसणटण जालां. पूण जें निसणटण जालां तें काबार आयजच्यान. पूण आमी आमच्या मनाची नवसरणी करूंक ह्या उतराक आमी मानून घेता आनी हें उतर सांगता तेंच आमी कोरणेन घालता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, सगळ्या बरेपणा खातीर, सगळ्या बेसांवा खातीर. तुवें आमकां सगळ्या उपट बेसांवांनी ऑलरेडी बोल्लाय. आनी तुजें उतर म्हणटा जें कितें आमकां दिश्टी पडटा तें थोडेच टायमाचें, जें कितें आमकां दिसना तें सासनीक. आमी तुका आर्गां दिता बापा. ह्या उतर जें तुवें आमच्या जिवितान दिलाय तें उतराचें कितेंच आमचे कडेन एविडन्स ना, फकत तें बरयल्लें आहा. पूण ज्या मेरेन हें उतर आमी आयकना, हें कित्याक तुजें उतर म्हणटा, देवाचें उतर आयकून आनी आयकून आमकां भावार्थ येता. आनी ही एक जी बासावणी आहा ती सगळी भावार्थाचीच. आमी तुका आर्गां दिता बापा. आमी तुका वाखाणटा बापा. हिंगर सगळीं जी हाजीर आहा, जी बारादीक वजें घेवन येयल्ली, ती येद्या वक्तार तें वजें जेजूक सोंपयता. आनी जें कितें लोड ती घेवन येयल्या ती परतून तो लोड घेवन वचना. मनाची नवसरणी करून एक आमी पावल मारता. तुजें बरेंपण, तुजें उतर जें कितें आमकां सांगता तेंच उतर आमी आपणावंक, तेंच उतर आमी मानून घेवंक आनी ह्या उतराक पयलो वयलो जागो दिवंक. आमचें जिवीत जावनी ह्या उतराचेर. ताका लागून तुजें उतर म्हणटा दोनया,
तुजें Joshua 1:8 म्हणटा, this book of law shall not depart out of your mouth, but you shall meditate on it day and night. Yes, Lord, we want to meditate on your word, Lord, because there's no other word. This word is the truth, and this truth sets each one of us free, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We make this prayer in the mighty and powerful and glorious name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen, amen.